आता पळोवया गोंयांतल्यो वेगवेगळ्यो कडच्यो कांय राजकीय घडामोडी। टोटल कॉन्स्टिट्युएंसीक हांवें पिपल्स कॅन्डिडेट म्हाका लोकांनी इलेक्ट केलो। हांवें घरघरान प्रचार काडलो आनी जे आख्खे कॉन्स्टिट्युएंसीक कशी उदरगत जावपा जाय इन पार्ट वायज हांवें केल्ली आहा। आय एम द पिपल्स कॅन्डिडेट ऑफ द कुंकोलीम कॉन्स्टिट्युएंसी आनी लोकांची म्हाका उमेदवारी लागली आसा। लोकांक हांवें एक हायकमांड म्हगे हायकमांड एज इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट केला। लोकांक म्हगे हायकमांड बिलीव केल्लो आसा। आयटी प्रोजेक्ट हो येवपा आशिल्लो टोटल स्क्रॅपांतलो हेजी डिमांड केला आसा आनी हो बार्ली सेक्टराक जावचो ना। प्लस कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्ले ग्राउंड इज वन ऑफ द आयज मेरेन पेंडिंग डिमांड आसा। लोकांक थिंग फुटबॉल ग्राउंड ना व टोटल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट जावपाक वयता। कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉटर रिजर्वर्स ऑफ द पाटणे वो लोकांक उदक मेळना। लोकांक इतली प्रॉब्लेम आता। लोकांचो मेजर प्रॉब्लेम जाला। लोकांक रातची 2 उठोन उदक भरचें पडटा। वॉटर इज अ रेग्युलर वॉटर सप्लाय लोकांक 24 hours मेळपाचें हें स्वप्न ह्या मॅनिफेस्टो हांवें डिझायन केल्लें आसा। People knows me 9.5 years. Still, there is 2 candidates wanting to sit here from here, this ward. That's why I'm just going to door in this particular ward. I have a 99% response of the people of this ward. Already I declared last press conference also, but BJP already given ticket Sheikh Jinnah 3 months before. And they said you directly convince. And before this, we support Awartan last 1 week before. They also said you contest. But my decision, as per my Sheikh Jinnah decision, in Naveli constituency, if I contest, Chachil will be win. So as per my calculation and all, I support Awartan to defeat Chachil. बीजेपी कडे मुस्लिम ना काय म्हणतात असं ही पण असा मुस्लिम दुबार कॅन्डिडेट पण आमची पार्टी आहे पळय भारतीय जनता पार्टी कितें म्हणटा तेन्ना तूं काम कर पार्टीचे। तूं आतां खंयच्या कॉन्स्टिट्युएंसी कोणे मागल्या आमकां तिकेट आमकां डिमांड कोणे केल्या काम सगळ्यांनी करता। यू हॅव टू डिमांड नो एंड नोबडी डिमांड्स इन 40 constituencies no single Muslim come to demands कि we want tickets. We are ready to give because these 6 Catholic candidate we give. It's a history. बाब विजय सरदेसाय पार्टी सोडली बंडखोरी केली। बंडखोरी ताच्या रक्तान आसा। ही ताची पहिली खेप न्ही। पक्षाच्या आड काम करपाची ताची परंपरा जावन आसा। तो आपल्या आयुष्यात म्हाका दिसता 2-3 फावट ताणें काँग्रेस पक्ष सोडला आनी मागीर परतून तो काँग्रेसीत आयला। आंतर कॉलेज क्रिकेट सर्तींत मिरामारची साळगांवकार कायदो कॉलेज वस्ताद थारली। फायनलींत साळगांवकारान म्हापशेचे डीएम्स कॉलेजीक 3 विकेटींनी मारले। फाटल्या 17 वर्सां उपरांत साळगांवकार पयलेच खेपे सर्त जिखल्यात। तांचो ऑलराउंडर कायल टिकलो मॅन ऑफ द सिरीज थारलो। बिचोले सभा अंजनाजी 15 ओवर में अनिल लड़का कौन सा है?
सचिन नवीन गाव दीपेश शेटकर मंदार परब this tournament after a long time. It has been, I think, around 17 years or more since our college was waiting for this triumph. Total of 236 and 4 wickets and 5 matches. Strong performances. Have you got approached by any GPL clubs, or would you consider cricket into the A division? Obviously I would, but right now no offers, so let's see what comes my way. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्यो आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. इतल्यान ह्या खबरांचेर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.